गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं। गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं। मनसि लसतु मम नित्यं। मम तापमपाकुरुदेव, मम पापमपाकुरुदेव, मम तापमपाकुरुदेव, मम पापमपाकुरुदेव. हरे कृष्णा. सगळ्यांका श्री कृष्ण लीला मळल मेगेले पेजान तुका स्वागत. पक्षी श्रेष्ठांगेल मध्ये प्रमुखत गरुड. श्रीकृष्ण परमात्मालेक रिफ्लेक्षनत गरुड. ये गरुड स्वामीले जन्म काणी कಳ್ಳारीची इत्तिकित्तिरी देवान वाहन जावनु गरुडाक स्वीकार केले. गरुडाले महत्व कसले म्हणून आमकां मनावता. आज हांव सांगू वतास गरुड स्वामीले काणयेत. देवान तांगेले भक्तांक पळोवच्या वतना सर्वय गरुडाले पाटीरी बैसूनत वच्चे. देवान ध्रुवाक अनुग्रह दिवच्या वतना, गजेंद्राक मोक्ष दिवच्या वतना, नरकासुराक दिवश मारू वतना अशी सगळे गरुड स्वामी सानिध्य ते जागेरी नातलारी देवान ती वतना आशिल्ले. तशीची गरुडाले पाक्याचे शब्द म्हणल्यारीची सामवेद मंत्रत म्हणत सांगचे. म्हळ्यारी सामवेदाचे दोनी ब्रँचत गरुडाले दोनी पाक्को प्रतिनिधान करता म्हणत सांगचे. गरुडू देवाले वाहन जेवचे पुढे ते गरुडाल भितर आशिल्ले मन आशिल्ले सर्व विसय म्हळ्यारी राग द्वेष तशें सर्वय ना करूं कितें एक जागेर वचून तपस्सु करूं कस. ते जागो खंय म्हणुवें कोल्लूर मुकांबिका देवस्थाना लागीं आशिल्ले सौपर्णिका म्हणल्याले न्हंयच लागीं गरुड गुहा म्हणून एक आसा. गरुडाक सुपर्णा म्हणून एक नांव आसा. ते देखून सुपर्णान तपस केल्लो जागो सौपर्णिका तशेंच तें नांव येयलें. कश्यप प्रजापतीक दोन बायल आसाची, कद्रू आनी विनेता. एक दिवस कश्यप प्रजापतीन दोनी बायलांक आपोवन निमगेले तुमकां कसो अनुग्रह जायी, दोगांय एकांक अनुग्रह मेगेला निमगेची म्हूण सांगता. तदना कद्रू सांगता म्हाका संरक्षण करूं पावीक आशिल्ले 1020 भरलेले सर्प म्हळ्यार नाग चेडू जावन जायी म्हणून सांगता. विनत सांगता म्हाका श्रेश्ठ जावन आशिल्ले 2 चेडू जायी म्हणून. जायत म्हूण सांगून तांकां अनुग्रह दिता. तशी कद्रूक 1000 मोट्टे आनी विनताक 2 व्हडले मोट्टो दिता. अशी कद्रू आनी विनता तांगेले ते मोट्टय पळोवन घेवन संरक्षण करून दीस काडटांची. अशी चेडू हांकां पळोवच्याक राखून बसतना कद्रूले लागीं आशिल्ले मोट्टस न्हू 1000 मोट्टो ते सर्वय बेतून तांचे सकून तीक्ष्ण जावन आशिल्ले 1000 नाग भायर येताची. कद्रू आनी चेडू मोगान केदनाय ओटू बसची पळयतना विनताक बेजार जाता. हांव कितले दिवस जाले राखून बैसूर करून मेगेल मोट्टे बेत्तना ते तिगेल दोळ एद्राक कद्रू तिगेल चेडू हांक मोग करता. चेडू सगळोची कद्रूले ओटूची खेळ भोंवतसाची हे सगळं पळयतना विनताक मोट्टे इत्ते बेत्तना म्हळ्यार एक आलोचन येता. कसं करचें म्हणून आलोचन करून उगूर एक मोट्या लागीं वतना बेतून पळयता. सानूची एक ओट्ट करून पळयतनाकय ते मोट्टे बेतून तांचो सुकून पूर्ण जावन वाडी येनातिले एक मनुष्य रूप भायर येता. हे येता अरुणू. सूर्याले मातशे प्रकाश स्प्रेड करचे अरुणू. ते अरुणू तदना हांव लागीं सांगता ಸ್ವಲ್ಪ काल राखील जाल्यार म्हाका पूर्ण रुपारी भायर येत आशिल्लें न्हू. इतलेय पेशन्स तुका ना जालें मू. पूर्ण रुपारी म्हाका जन्मार येवचें आशिल्लें मेगेले अवकाश ना केल्लेले तुका हांव शाप दिता म्हूण सांगून हांव सूक शाप दिता. शाप कसो म्हणुवें कद्रूले कामाची जावन जीवन काडका जावं तुका म्हणून. म्हळ्यार कामाची म्हळ्यार एक स्लेव अशी जीवन काडका जावो म्हणून शाप दिता. शाप दितनी सूर्यलोकांत तुका वता. हे वेळार कद्रूल हंकार चड जाता येता.
हजार चेडू वय सगळं वेळ अवसूल तू असची तिक संरक्षण जावनू तशीची सर्व जनांक भय येता तिगे लग घेवच्या जाल्यार तिगे चेडवांगे लग घेवच्या जाल्यार अशी असताना एक पंता कद्रू आनी विनता एकडे रब्बून अशी आकाशार पळयता आशिल्लींची पळयतना सूर्यदेवाले तेरू तांडून वरचे घोडो तशें वत्त आशिल्लें ताचें नांव उच्चैश्रवसत ते मंदन पर्वत ते क्षीरसागर मदनाचे ते काणी तुमकां सांगिल पळय तदना मंदन पर्वत घंटूच वेळार भायर येवची एक घोड ते एक दवंडे घोडो ते घोडो देवेंद्रान सूर्यदेवाक दिवचे ते आकाशांतुल्यान अशी वत्त आसतना विनता सांगता ताजी बाल दवंडेत म्हणून तन कद्रू सांगता न्हय ताजी बाल काळे रंगारत आस म्हणून कद्रू सांगता तशी तांणी दोगे रडाय करताची तदना कद्रू सांगता पायी हे अशें वत्त नवय तदन आमी पळोवया हांव सांगिल आतां सम्म जाल्यारी म्हळ्यार हांव सांगिल वरी ते गोडे बाल काळ येता जाल्यारी तूं म्हगेले कामाची जावका म्हळ्यार स्लेव जावका न्हय तूं सांगिल आतां सम्म जाल्यारी ते गोडेले बाल धवेच येता आस जाल्यारी हांव म्हगेल चेडू वय तूं सांगिल वरीची आसताची तुगेल कामाची जावन स्लेव जावन आसताची म्हणून सांगता तशी अनेक दिवस तांणी दोगांय राबून पळयताची त्या उच्चैश्रवसान वच्चे पळयतना ताजे बाल काळे रंगारत दिसता कद्रूक खुशी जाता ते सांगिल वरी करका नवे तशी कद्रूल आनी चेडूवांक गेले कामाची जावन विनता वता इतले धवंड घोड्याक काळ रंगार आशिल भाल कशें आयले म्हणून तुमी आलोचन करतावे तयत कद्रून अधर्म प्रवर्ती केलेले कशें म्हळ्यार तिगेले मस्त चेडू आसा नवे नाग तांतू काळे रंग आशिल्ले नागांगे लगी कद्रू सांगता ते गोडेले बल्लाक सुत्तून रब्बुका म्हणून तशी ते गोडे बल्लाक तांणी वचून सुत्तून राबताची ते देखून विनतान आनी कद्रून दूर सुकून पळयतना ते गोडे बाल काळे जावन दिशिले हांगा कद्रून आनी तिगे चेडूवान कुळून विनताक पठयलेलें चक्कड जत्त न्हय विनताले दोनी मोट्टो तूं एक तयस ते मोट्टो बेतून तांत सुकून श्रेष्ठ जावन आशिल्ली एक पूत म्हाका रक्षण करूं येतलो म्हणल्यार विश्वासार्थ विनतान कद्रूल आनी चेडूवांगेल ओट्टू जीवन काडचें तांणी मस्त द्रोह दिताची मस्त कश्ट दिताची तिका तशी एक दिवस वरलली एक मोठोय भेत्ता तांत सुकून येत्त कोण म्हणवे पक्षी श्रेष्ठ जावन आशिल्ले आमगेले गरुड स्वामी शक्तिशाली जावन आशिल्ले एक मनशाले आंग मत्ते गरुडाले तीक्ष्ण जावन आशिल्ले धोळो व्हडले बलिश्ट जावन आशिल्ले दोनी पक्को शार्प जावन आशिल्ले कोंची अशी भायर येयले कूडले आवसू सुद्दिता गरुडा पळयतना हवसूक खुशी जाता म्हाका रक्षण करूंक म्हगेल पूत आयलो म्हणून जाल्यार पुत्तान आवसू लग्गी आयले कूडले सांगिल कसं म्हणून गोतस्वे पोट्टा बूक जाता म्हणून कितले गावचा दिल्यारी गरुडाले पोटा बूक रब्बना पोट भरना नसल्यारीची कद्रूल आनी चेडूवांगेल सेव कोर्न विनताक पूर जाल्यार रक्षण करूंक येत म्हूण लेखील पुत्ताल सेव येत करका जाता कद्रूल नाग सर्व गरुडाक कंडपटी बाद दिताची थंय वच हांगा वच म्हूण सका सांगून हांगार सगळे चोवणू कंडपटी बाद दिताची हे पोट्टा बुकीच मध्ये आनी कश्ट दिता म्हणटना गरुडाक जोर खोप येता कशी पूण हांगा सुकून आवसू खंय घेवन वच्चू का म्हूण लेखचे गरुडा लागीं आवसू कशी ती कद्रूले कामाची जेल्ली नाजाल्यार स्लेव जेल्ली म्हणून सांगून दिता ते आयकतनाची गरुडाक मना वता तांणी म्हगेल्या अम्माक पठयलेलें म्हणून तशी गरुडू वचून कद्रू लागीं निमगीता म्हगेल्या अम्माक हांगा सुकून मोचन करतल वे म्हणून तदना कद्रू सांगता तुगेले अम्माक मोचन करता वे जायत तूं स्वर्गलोकांत वचून अमृत कोंब घेवन यो तशें जाल्यार तुगेले अम्माक हांव मोचन करता स्वतंत्र करता म्हणून सांगता गरुडाक स्वर्गलोकाक वचूं जत्वे जायना नवे म्हूण सकलेक कुणत कद्रून तशी एक सांगिलें तशी गरुडू जाल्यार जायत म्हणून सांगता तशी गरुड बपसू लगी वता आनी बपसू लगी सांगता म्हाका स्वर्गलोका वच्चू का अमृत कुंभ घेवन येवन कद्रूक दिवन म्हगेल्या अम्माक रक्षण करका
जाल्यार तितले वयर उब्बू आशिल्ले त्राणी शक्ती म्हाका तर ना जोर पोट्टा बूक जेतस म्हाका सुरवेची मेगल पोट्टा बूक रब्बोका मागीर स्वर्गलोका वचूका मागीर पोट्टा बूक रब्बू आशिल्ले एक वाट म्हाका तुमी सांगून दिवका म्हणून बापसूल घेवन निमगिता तेदना बापू तळे दाखयता आनी सांगता थंय एक हस्ती आनी एक कसव कसव म्हणटना टॉर्टॉयस तांणी फुडल्या जन्मांतू दोनी ब्राह्मण जावन आशिल्लींची जाल्यार आस्ती किती रडाय केली देखून तांणी हे जन्मांतू चिखलांत आशिल्ले कसव आनी हस्ती जाल्ल्यांची तूं तांकां वचून खा म्हणून सांगता गरुड वचून ते हस्तीकय त्या कसवाकय खाता जाल्यार पोट्टा बूक रब्बना उपास बापसूल घेता कडरी उपास निमगिता मेरे पोट्टा बूक रब्बनी म्हाका कसले एक वाट सांगून दी म्हणून तेदना कश्यप सांगता थंय एक गांव आसा एक जागेर ताकोवन सांगता थंय एक गांव आसा थंयचे जंतुवर्गांत आशिल्ले सर्वांकय वचून तूं खा म्हूण सांगता गरुडू सर्व जंतूकय खाता ताजे ओटूची थंय आशिल्ले मनशांकय खावच्या वता ते गांवचे जन म्हळ्यार देवाल पायपंदारी सर्वय समर्पण करून जीवन काडचे जन आशिल्लींची तांणी देवा प्रार्थना करतांची तशी श्रीमन्नारायण गरुडाल मुखारी प्रत्यक्षता गरुडाले पोट्टा बुकीक शमन मेळूक एक वाट सांगून दिता त्या वाट कसं म्हणून मेगेले शोल्डरारी येवन बैस आनी थंय आशिल्ले मांस काणू खा म्हूण सांगता गरुडाक हे आयकतन बेजार जाता देवाल मांस खा म्हणून नक्का म्हूण सांगया म्हळ्यार स्वर्गलोका वचूका हांव सूख रक्षण करका कसं करचें म्हूण आलोचन करता देव सांगता तूं कसलें आलोचन करचें नाका हांव न्हू तुका सांगता तूं यो तूं मेगल बुज्जेर बैसून मेगल मांस खा म्हूण सांगता तशी हांव सूख मोचन करका नवे म्हूण लेखून गरुड देवाले मांस खावचें सुरू करता आश्चर्य कसं म्हळ्यार कितले बंद गरुडान ते बुज्जेन सुकून కొంచెం खल्लारी थंय रगत की नातला घाय की कसले ना कशी पळय सुरवे आशिल्ले तशीच आसता उपास कितले बंद कोंचिता न्हय तशी आसा जाल्यार गरुडाले पोट भर जत्त आसय अशी पोट भर कोरून गरुड देवा लागीं एक अनुग्रह निमगिता म्हाका तुमगेले वाहन जावन स्वीकार करतली शिवाय तुमगेले मांस दिवन आतां तुमी मेगेले पोट बरी केल्लेले मेगेले हांव सूख मोचन करूं वचूं कितें तदना ते मेगेले कर्म जत तरी आजीवनांत म्हाका तुमगेले दास जावन जीवन काडका म्हाका तुमगेले वाहन करतली शिवाय म्हूण निमगिता अशें म्हणटना महाविष्णू सांगता जायत तूं वचून तुगेलें कर्तव्य करून यो ते वेळ ताय तुका न्ही पोट्टा बूक जेवची ना तुगेल कर्म सर्वय पूर्ती जात तरी हांव तुका मेगेल सारथी जावन वाहन जावन स्वीकार करता म्हणून सांगता तशी देवाल अनुग्रह घेवन गरुड अमृतकुंभ हाडू वता मस्त कश्ट भोगूक जाता म्हळ्यार देवेंद्रान कांड व्हरला अमृतकुंभ ते देवालोका वचून सर्व देवांगे लागीं रडाई करून ते घेवन येवका म्हळ्यार सान काम काय नाही मस्त कष्ट आसा जाल्यार सर्व कष्ट ना कोरून गरुड अमृतकुंभय घेवन कद्रू लागी येता आनी सांगता तूं सांगिल वरी हांव स्वर्गलोका वचून अमृत घेवन आयला आनी मेगेल अम्माक मोचन करी म्हणून जायत हांव तुका हांव सूख मोचन करता स्वतंत्र करता म्हूण सांगून हांव सूख गरुडा लागीं सोडून दिता आनी अमृतकुंभ काडू वतनाकय गरुड सांगता अमृतकुंभ म्हळ्यार तितले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले तर पुण्य न्हयत वचून देहशुद्धी हाडली शिवाय हे अప్పుడు नज्जे हे पिवच्या नज्जे म्हणून सांगता तशी कद्रोय चेडू वय न्हांवच्या वतांची हे वेळ म्हणटनाकय गरुड कसं करता म्हणून हांव सूख सुरक्षीत जावन आशिल्ले एका जागेर करता आनी अमृतकुंभय काणू स्वर्गलोकांत तुका वापस वता कशी कद्रून आनी चेडू आनी हांव सूख विनाताक पठयलेलो न्हय तशीच गरुड हांगा कद्रूक आनी चेडूवांकय पठयता हांव सूख सुरक्षीत जावन आशिल्ले एका जागेर करतना ते अमृतकुंभ घेवन देवेंद्राक वापस दिवच्या वता अमृतकुंभय घेवन गरुड देवेंद्रा लागीं येता क्षमापण निमगिता आनी सांगता अंतुले एक थेंब ताई कोणे पिणीची
हांव म्हगेल अम्माक मोचन करूं कितें येता हे घेवन हांगा सुकून चमकल्लो म्हगेल अम्माक आवत सुरक्षीत जावन आसले जागेरी केला आनी म्हाका जगतीना हे तुमी काडयेची म्हूण सांगून हांण दिता जावका जाल्यारी गरुडाक ते अमृत पिवेत आशिल्ले अमृत पिल्लारी मरण ना आरोग्यवंत जावन कितले काळ जावका तितले काळ जीवन काडयेत जाल्यार गरुडान ते कसले करनी एक लक्ष गरुडाक आशिल्लें हांव सुख मोचन करता ते जाल्ले अमृत कुंभ तशीच देवेंद्राक हाण दिल्ले हे पळयतना एक मनोभाव एक स्वभाव पळयतना श्रीमन्नारायणा जाल्यारी देवेंद्रा जाल्यारी मस्त खूश जाता तशी देवेंद्रू तुगेले हे स्वभाव म्हाका मस्त खूश जाल्ले तूं कसले एक अनुग्रह म्हगेला निमगी म्हणून सांगता तेदना गरुडान निमगूच अनुग्रह कसलो म्हणून इतले काल म्हगेल हांव सूख बाद दिल्लेले नागांक आज सुकून म्हाका म्हगेल खाण करका तांणी म्हगेले खाण जावका म्हणून सांगता तेदना देवेंद्र सांगता जायत तशी जेवो महाविष्णूकय गरुडाले हे एक मन मस्त खूश जाता गरुडाले ते मन पळोवन देवाले कोडीक गरुडाल मुद्रा गलोसूर केलेले तशीच म्हगेल भक्तांक दर्शन दिवचे वतना गरुडाल पाटीर येता हांव आनी सुकून वच्चे म्हणून सांगिले गरुडाले सावळी पळयल्यारीची नागांक भंय जाता म्हणत सांगचे ते देखूनत नागांक शत्रुवत गरुडू म्हणून सांगचे मंदन पर्वत घेवन श्रीमन्नारायणान येवचे गरुडाल पाटेरी बैसून येवचे वेळारी वासुकी येना वासुकी नेवका जाल्यारी गरुडान हांगा सुकून वच्चू का म्हूण सांगचे एक संदर्भ आसा तशीच काळिया मर्दना वेळार गरुडा दोळे वचून उद्दा येता काळिया कदीश मारूंक गरुडाक जाता जाल्यार कृष्णान मर्दन करतना ताजे मध्य गरुडान वच्ची कशी काळिंदी दैंत सुकून वच्चू का म्हणून कृष्णान काळिया लेगीत सांगता नाही काळी सांगता देवा तुम्ही म्हाका सोडलारी ते गरुड पळयतस तो म्हाका सोडची ना म्हूण सांगतना कृष्ण सांगता गरुड तुका कसले करची ना म्हगेले पय्या मुद्रा तुगेले मत्ते वैरस ते आशितले काल तुका गरुड कसले करची ना म्हूण सांगून देवान काळियाकय समाधान करून पेटाचें आसा म्हळ्यार तितलेय भंय येता नागांक गरुड म्हळ्यार गरुडाल काणी सर्व आशिल्ली पुरातन जावन आशिल्ले एक ग्रंथत गरुड पुराण मरणानंतर आशिल्ले सर्व विशय आनी भुमीन तूं केल्लेले एक पापाक मेळचे एक नरक यातनय सांगून आशिल्ले 18 पुराणांतुले एक पुराणत गरुड पुराण आनीक मस्त गरुडाले काणयो आमकां सांगू आसा आनी ते विंगडे एक अवसरारी एक संदर्भारी तेवय सांगता सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।